घेऊया. A3 पेज नंबर 2. A3. आमी भुरगीं सुपुरी जेजू आमचो मोग करता, आमचे तो हातो व्हरता, आमकां वेगे तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता, तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेगेन आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता, तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेगेन आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक. पेद्रू आंतोनियो दा कोस्ता ह्या सुपून गेल्ल्या आमच्या भावा पासत ताच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या आल्बेर्टिना रिबेलो कोस्ता हिच्या ओत्म्या पासत देवान तिकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. सिन्झिया फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमची फिरगोजेन 2 जाण आमची भाव भयणां सोंपून गेल्यांत. एक फ्रांसिस्को शावेरितो रॉड्रिगीस आनी जासिंता डिसोजा. आयज तांचो इंतेर आमचे फिरगोजेन जाता. खेरीत भाशेन ह्या दोनूय गोरब्यांक फावो ती बुजवण देवाची दिवंक मागुया. तशेंच मागुया फाल्यांच्या दिसाक जेन्ना आमच्या आख्ख्या गोंयांत पंचायतीची इलेक्शनां जाता, सगल्यांक बरे भाशेन एलिसांवां करपाक देवाचो आदार आनी फावो तितलें देवीक मोन मागुया. बो करून आमच्या मतदारांक वोटर्स जे आसात तांणी सारकें चिंतून आनी गांवांक जें कितें बऱ्याक पडटलें तेंच करूंक आनी कसलींच आडगां जायना जावपाक वो कितें वायट जायना जावपाक. वो पयशांनी मतां विकतीं घेवंक जे प्रयत्न करतात वो धमक्यो दिवन मतां घेवपाक प्रयत्न करतात तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, ल्हान भुरग्यां भाशेन आमी जायत जाल्यार आमकां सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक सोंपें. आनी ल्हान भुरग्यां भाशेन म्हणल्यार देवाचेर पातयेवन रावूंक, भुरग्यां भाशेन इनोसेंट जावंक आनी आपल्या आवय बापायच्या मार्गदर्शना पासत प्रमाणे जिवंक आमकांय जण एकल्याक देव उलो मारता. तर हेंच मोन जायते फावटी घेवंक आमी चुकल्या. भुरग्यां भाशेन वो ल्हान भुरग्यांचें मोन घेवन देवा मुखार येवंक आमी फाटीं उरल्या. असल्या सगल्या आमच्या चुकीचें बो करून आमची मिजास, आमचें व्हडपण आनी आमीच व्हडलीं जाल्ल्या भाशेन आमी केलां देखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोहडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्विदार आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक भर
आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जडिशें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता हांव सांगता तीं उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगोड आनी हांव दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी आस्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दितां तो खावन धादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडांत तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी हांवें तुका फर्मायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. सोगली दोन क्रेस्काय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दिता. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें न्हूच शिकयल्ली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुजे उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. तुजी खुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशेवन आशेवन खोर्शेता म्हजें ओड्डें तोंड जाता उक्तें. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचें सगळें आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गाराज्यान सगळ्यांहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गाराज्यान तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गाराज्यान सगळ्यांहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याचीय लेगून तुमी बेपरवा करूं नये. कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबनासतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार नोयानोय दोंगराचेर सांडून हिणांतली पेल्यान सरल्या तिका तो सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या नोयानोय शेळयां परस हिचे विशीं तो ओदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्यां भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, देवाचें राज, सुर्गीचें राज आनी धाकटुलें भुरगें, धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावन आमी स्वर्गा राज्यान भितर सरूंक जाता. हें जेजूची शिकवण. आनी प्रश्न हो, सुर्गीच्या राज्यान सगळ्यांहून व्हड कोण? जाल्यार हें ल्हान सुपुल्ल्या भुरगें आनी ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन जो कोण जाता म्हणजे देवाचेर सगळ्या वेळार विस्वास दवरूंक तयार आसा, सादेपणान जियेता, आपल्या आवय बापायच्या मार्गदर्शना पासून तांच्या मार्गदर्शना प्रमाणे जियेता, असलो जो कोण जाता देवा सोवे तो स्वर्गा राज्यान व्हड. धाकटुल्या भुरग्यां विशीं आमकां जेजून हेंय सांगलां, तांकां तांचे आंज बडवे दिल्ले आसात. गार्डियन एंजल आमच्यान म्हणपाक जाता. जाल्यार हे तांचे भुरग्यांचे आंज बडवे आसा ते सगलो वेळ देवाक रूप पळयोवन आसात. देखून ह्या भुरग्यांक जे तांचे आंज बडवे व राखणे बडवे आसात ते मुखार व्हरतात. जाल्यार आमी जण एकल्यांनी ह्या भुरग्यांक आंज बडव्या सारके जावपाक जाय. नाजाल्यार आमची घोडे फिर्याद देवा मुखार व आमचें कंप्लेन देवा मुखार पावूं येता. आयज तावन भाव भयणीनो, आमी पयल्या वाचपान इजेकिएल प्रवाद्याची वाचपाक सुरू करता. आनीक हें आख्खें सुमन तशेंच फुडल्या सुमनाकूय आख्ख्या सुमनाक आमी इजेकिएल प्रवाद्याचें पुस्तकांतलें पयलें वाचतलें. जाल्यार आयज सुरू करता आसतना आमी आयकलां कशे भाशेन इजेकिएल प्रवाद्याक हो कवडो दिलो, खा. आनी हाचो अर्थ कितें? हो कवडो कितें भाशेन दिल्लो ताचेर उतरां बरयल्लीं आसा. देवाचें उतर ताचेर बरयल्लें आसा. तो खावप आनी तो खावून तो आपणा भितर घेवप. टू ईट एंड एसिमिलेट. जें कितें खालां आनी जें कितें ताचे कुडीन गेलां ताचे वरवीं ताचीच वाड पयले सुवातेर जाता. आनी ताची वाड जाल्या उपरांत हो संदेश वच आनी इस्रायलाच्या घराण्यांक दी, अशें म्हणून आयज इजेकिएल प्रवाद्याक सांगलां. आनी इजेकिएल प्रवादी भाव भयणीनो, आमी ताका पळयत जाल्यार आनी ह्या दिसांनी आमी हें पयलें वाचप बरे भाशेन आयकत जाल्यार जायते पावटी भुरग्यां भाशेन कोत्ता. जायते पावटी तो दुसऱ्यांक समजोवपाक एक 8वेच तरेच्यो भुरग्यां सारक्यो वस्तू करता. हें आमी पळयतले. तर देवाचें उतर जेन्ना आमकां येता आनी वेगळेच तरेन येता तेन्ना तें समजूंक, तें आमच्या काळजान घेवंक, आमच्या जिवितांत तें घालूंक, त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बदलूंक आनी ह्या प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक तें उतर शिकोवंक आयज आमकां उलो.
तर ल्हान भुरग्यां भाशेन जावन आमी देवाचें राज फुडें व्हरतले जाल्यार पवित्र सभेच्या वावरांत आमी मिसळ जावपाक जाय. पवित्र सभेच्या मिसावान आमी मिसळ जावपाक आमकां उलो मारला आनी ह्या पासत ह्या वर्साक आमी हो विशय घेतला, म्हजे फाटल्यान ये. जाल्यार म्हजे फाटल्यान ये हे मिसांव घेवन आमी फुडें वता आसतना ल्हान भुरग्यां सारकीं आमी उक्त्या मनाची आनी देवाचेर विस्वास दवरपा सारकीं जावंक आमकां जोणेकल्याक उलो. देखून आमची मिजास, आमचें व्हडपण वा आमचेच प्लेन जायते पावटी आमी व्हडली म्हूण समजता. आमी दुसऱ्यांक फटोवपाकूय बीन आसत जाल्यार आमी फटयली म्हूण समजता. हें सगळें आमी कुशीन दवरून देवा मुखार आमी ह्या ल्हान भुरग्यां भाशेन येवंक आमकां ह्या आयचे भेटेन किरीत भाशेन करपा मागुया. आनी कसलेय आमी प्लॅन काडलेले आसात, कसल्यो आमच्यो येवजण्यो आसात, त्यो देवाच्या पांयाशी दवरून त्यो येवजण्यो शार्ती पावोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24. मातेचे भांगर करून शोभताय तूं एकच सुत्रान. माती तूं आमचे जिणे सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणांत आमकां पृथ्वीन दिलां सर्वेस्परा सृष्टी रचना तुका दिनास तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखाचो सर्व तुका दाखवलीन दिलां मनशाची भावना. म्हज्या भाव भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. Gesù melo, Gesù জীবন জানা, Gesù নবিয়ানে তোলো. Gesù melo, Gesù জীবন জানা, Gesù নবিয়ানে তোলো. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. ल्हान भुरग्यां भाशेन जावन सर्गीच्या राज्यान व्हड जावंक आमकां आपयल्यात आनी आमकां जण एकल्याक प्रवादीक काम दिलां. हे पवित्र सभेचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक तरी कृपा आमकां दी म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे तू संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे तू संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे तू संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोल्या, सोर्गीतांव तूं देवलो, सोदूंक म्हाका आयलो. पुणे हांव दिशेली, तुका चुकोन गेली, तुझे दाय भोर म्हाका, पयस सोरूंक सोडनाका. पुणे हांव दिशेली, तुका चुकोन गेली, तुझे दाय भोर म्हाका, पयस सोरूंक सोडनाका. जेजू स्वादीक मोगा, सांडलो हांवें तुका, हेमकोंडा वाट दवरली, पिसाय व्हडा दारी, पाटी म्हाका पळय, कायांत म्हाका लिपय, नानून पवित्र ओग्नान, दोर सदांच काळजान. पाटी म्हाका पळय, कायांत म्हाका लिपय, नानून पवित्र ओग्नान, दोर सदांच काळजान. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जियो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आयज फ्रांसीस शावेरितो रॉड्रिगीस हाचो इंतेर जातलो सकाळीं 11 वाजता आनी जासिंता डिसोजा हिचो इंतेर जातलो सांजेर 3:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे जय.
गायन घेऊया W4 पेज नंबर 263 W4. धाकटुल्या भुरग्यांक मोजेशी येवली सर्गीच्या राजान असल्यांक जागो धाकटुले भुरगे तुमी ना जाशात सर्गीच्या राजान तुमकां नासुवात सोर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्याचे सोर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्याचे सोर्गीचे राजाचे